नमस्कार. आवाज गोयचो बुलेटिनान हांव संजना गाणीकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो. गोयच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या घडामोडींक आयला नेट. दिल्लींत भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यां मदीं चालू आसा चर्चा. दिल्ली दौरो करून गोंयांत आयिल्ल्या आमदारांक नांव जाहीर न करपाचे अटीचेर दिली माहिती. विश्वजीत राणे आनी आमदारां सयत मुख्यमंत्र्याची दिल्लीवारी राजकीय दृश्टीन नाशिल्ली प्रेरीत सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे. मंत्रिमंडळ फेरबदलाची शक्यताय मारली भायर. सुलेमानाक पळपाक मजत करपी आयआरबी कॉन्स्टेबलाचो सशर्त जामीन मंजूर. सुलेमान खान अजूनय फरार. पुलिसांचो सोद चालूच. कॅश फॉर जॉब स्कॅम, जमीन घोटाळे, सुलेमान सिद्दीकी तशेंच हेर मुद्द्यांचेर भाजपा सरकार अपयशी. काँग्रेसीचो आरोप. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर मोर्चा व्हरपाचो यत्न. अमित पाटकार कवठणकारा सयत हेरांक पुलिशेन घेतले ताब्यात. चिमला क्रशरार काम करतना लोखणाचो भाग पडून कामगाराक मरण. लोखणाचो भाग तकलेर पडिल्ल्यान कामगार जाल्लो गंभीर जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण. सत्तरी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या गोळाक लागून जाले कोफुसांव. पर्ये देवस्थानाच्या वादाचेर गांवकार समाजाचो आरोप. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या निर्णयाक दितले आव्हान. दिल्या शिटकावणी. आतां खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅम, जमनी हातासपाची प्रकरणां, सुलेमान सिद्दीकी तशेंच हेर मुद्द्यांचेर भाजपा सरकार पुरायपणान अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप करीत काँग्रेसीन राजधानी पणजेन मोर्चा काडलो. काँग्रेस हावजा कडल्यान काडिल्लो मोर्चा पुलिशेन आझाद मैदाना कडेन आडावन धरलो. तशेंच मोर्चांत वांटेकार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. कॅश फॉर जॉब स्कॅम, जमीन हातासपाची प्रकरणां, सुलेमान सिद्दीकी प्रकरण आनी हेर मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर मोर्चा व्हरपाचो यत्न केलो. पूण पुलिशेन आझाद मैदाना कडेन हो मोर्चा आडावन धरलो. मोर्चात वांटेकार जाल्लो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार तशेंच हेर काँग्रेस फुडाऱ्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. उपरांत तांकां सोडूनय दिले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर काँग्रेसीन मोर्चा काडलो खरो, पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूच गोंयांत ना. कांय आमदारांसयत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली गेला. आज प्रॉब्लेम की जे गोंयांत चल्लां, जी दादागिरी, हुकुमशाही, ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय. आमी कितें हिटलरा टायम आहाय, सालाजारा टायम आहाय. आज the way police are being used by the home minister and by the chief minister, we condemn this. We came here आज आमी एक peaceful protest करपाक permission मागलेलें, and this permission has been denied. आज the police, what is the reason for the SP rejecting this permission? बारीकशें जरी तो तुम चोयल्यार होच SP जो आशिल्लो, there are allegations made that he was involved in transporting सूट बीट पावडर बिडर गन. जो सुलेमान सिद्दीकी आसलो एक्टर, ताका एक जाग्यारल्यान दुसरे जाग्यार पावोवपाक 12 मनीस आशिल्ले. हे होम मिनिस्टर जरी चयल्यार, होम मिनिस्ट्री चयल्यार आज आमकां बारीकशें दिसता दिस होम मिनिस्ट्री इज बिकम शेल्टर फॉर क्रिमिनल्स, शेल्टर फॉर ड्रग पेडलर्स. ताजेर आमचे परमिशन डिनाय केलें. सगळ्यांक खबर आसा 2 दीस पयलीं बीजेपीन हांगा प्रोटेस्ट केलो. फाटल्या दिसांनी तांच्या आमच्या ऑफिसाच्या भायर प्रोटेस्ट केलो. तेन्ना बीजेपीन म्हाका दिसता स्पेशल केस म्हणून तांकां परमिशन दिलां आसतलें. कित्याक आज सबंद गोंयभर चित्र सगळ्यांक खबर आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, ते मागीर पुलीस जावं, कलेक्टर जावं, हे सगळे बीजेपीच्या आनी मुख्यमंत्र्याच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता. इन्व्हेस्टिगेशन सुद्दां तांकां जाय तशी जाता. चोरांक सुद्दां ते कशे भायर पळोवपाचे, बीजेपीचो लिडराचे, डेप्युटी स्पिकराचें नांव इन्वॉल्ड आसलेले क्रिमिनलांक लोकांच्यान भायर काडून पळोवपाचें काम पुलीस कशें करता हें आमी पळयल्लें आसा. आनी ताजे बॅकग्रावंडाचेर जेन्ना गोंयांत आज गंभीर विशय निर्माण जाल्या, कॅश फॉर जॉब, लँड स्कॅम्स, लँड ग्रॅबिंग, करप्शन, हे अशे विशयाच्या विरोधान जेन्ना एक पीसफूल प्रोटेस्ट करपाक आमी परमिशन घेतलें, ते डिनाय केलें आनी त्या खातीर आज आमकां हांगा बसचें पडलें निदर्शन करपाक. गोवा सरकार के खिलाफ, इस मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आंदोलन यहाँ पर गोवा कांग्रेस कमेटी की ओर से हो रहा है, उसके पीछे आप सभी को पता है
कि आज बहुत ही शांतता से आंदोलन करने के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को कहा गया था और वो परमिशन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम शांतता प्रोटेस्ट को भी परमिशन नहीं देते। तो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर जो हक है, हर नागरिक का हक है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए अच्छे उद्देश्य, अच्छे भावनाओं के लिए और बड़ी शांतता के साथ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की ओर से दबाने का काम अपोजिशन को किया जा रहा है और जिस तरीके से हालात आज पूरे राज्य में पैदा हुए हैं वो आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह यहाँ गोवा में खत्म हुई है। कोई यहाँ पे किसी का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो पुलिस कस्टडी में जो गुनहगार रखे जाते हैं वो बाहर निकल के जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि लैंड की वजह से मुझे वहां से भगाया गया है और शासन ही उसमें इन्वॉल्व है। खुद होम मिनिस्टर, सीएम उसमें अगर इन्वॉल्व है तो मैं समझता हूं कि इस पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इस तरीके से गुनहगारों को सुरक्षा देना और जो सही है उसको गलत ठहराना, इस तरीके से लगातार जो कोशिश सीएम की तरफ से, इस गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, बहुत ही दर्दनाक है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। जमीन हडप प्रकरणांतलो अट्टल गुन्हेगार सुलेमान खानाक पळपाक मजत करपी IRB कॉन्स्टेबलाचो पणजे सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर जालो। फाटल्या सप्तकांत दुबावीत आरोपी सुलेमान खानाक पुलीस कॉन्स्टेबलान मजत केल्ली। ते उपरांत पोवणे गोंय पुलिशेन अमिताक अटक करून ताका सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्लो। उपरांत ताणें पणजेच्या सत्र न्यायालयान जामिना खातीर अर्ज केल्लो। सुलेमान खान अजूनय फरार आसा आनी पुलीस ताचो सोद घेतात। सुलेमान सिद्दीकी फरार करपी जो कॉन्स्टेबल अमित नायक IRB कॉन्स्टेबल आशिल्लो तेजेर आयज एक अपडेट येल्ली आसा। ती म्हणजे जी तेणें GMFC कोर्टान जी तेणें आपली बेल घातलेली ती तेका बेल तेजी ग्रांट जाल्ली आसा। अमित नायक हो IRB कॉन्स्टेबल जेणी सुलेमान सिद्दीकी जो फरार जाल्लो आसा तेका मदत केल्ली आनीक तेका फरार करून तेका हुबळी पर्यंत तेका पावयल्लो आनीक हुबळी व्हरून तेका खंय तरी एक दुसरे फ्रेंडा कडेन तेका ड्रॉप करून तेणें हुबळी जे पुलीस स्टेशन आसा थंय स्वताक सरेंडर केल्लो। जेन्ना तेणें सरेंडर केल्लो तेन्ना तेका ओल्ड गोवा हाडलेलो आनीक ओल्ड गोवा हाडून तेका ओल्ड गोवा पुलिसांचे कस्टडीन तेणें जीव दिवपाचो प्रयत्न सुद्दां केलो। मागीर तेका GMCन तेका एडमीट केल्लो आनीक त्याच बरोबर तेणें एक आपली बेल सुद्दां एप्लाय केल्ली आनी ती बेल तेजी रिजेक्ट जाल्ली तेन्ना आनीक आतां जी दुसरी फावट जेन्ना तेणें बेल आपली पणजे सत्र न्यायालयान घातली तेन्ना जो अमित नायक आसा तेका बेल मेळिल्ली आसा। ही आयची महत्वाची अपडेट आसा आनीक ह्या केसीन जी अपडेट येता ती आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतले। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी उपरांत 3 आमदारां सयत मुख्यमंत्र्याची दिल्ली वारी राजकीय दृश्टीन प्रेरीत नाशिल्ली अशें म्हणीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मंत्रिमंडळ फेरबदलाची शक्यताय न्हयकारला। दुसरे वटेन सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पुलिसांचो निश्काळजीपणा दिसून आयिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। एके वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर तनावडे वेगळेच नाटक रंगोवन सांगता आनी दुसरे वटेन एका फाटोफाट एक आमदार दिल्ली वारी करतना दिसून येतात। पहिली भलायकी मंत्री विश्वजितान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली। ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दाजी साळकार, जीत आरोलकार आनी प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत दिल्ली पावलो आनी आयज पळयत जाल्यार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारूय दिल्ली गेला। आमदार आनी मंत्र्यांच्यो एका फाटोफाट एक दिल्ली वारी सुरू आसात, ताका लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाची शक्यताय न्हयकारपाक येना। आता कशें जालें की जेसलमार राजस्थान हांगासर GST कावन्सिलची मिटींग आसा आज आनी काल म्हाका दिसता तांकां फायनान्स मिनिस्टरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची येणारे बजेट सेशन जे आसा बजेट सेशनाच्या निमित्तान तांकां उलोवपाक आपयलें आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान ते वयता आसतना तांच्यांनी ते 3 जाण आमदार जे आसा ते तेचे बरोबर गेले। आतां पयर 2 आमदार 3 आमदार पयर पार्लिमेंट सेशन हांगा आयिल्ली आनी त्यामुळे कितें आसा ताका दिसता की पळोवंक जाय। आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा जेन्ना पार्लिमेंट कारण ह्या वेळाचेर अधिवेशन नासलें आमचें तेन्ना वेळ मेळ्ळो
जांकां बजेट सेशनाक जर हांगासर टायम जालो जाल्यार हांव खूब जाणांक सांगलां तेच्या पयलीं सुभाष फळदेसाय आनी जीत आडवडकर हांणी पळोवंक जाय न्ही वचून थंय गेल्या नंतर लक्षांत येता की कशा पद्दतींतल्यान डिसिप्लिनान थंय चलता म्हणून म्हणजे पार्लिमेंटानूच जशें चलता तशेंच अशें चलूंक जाय सो द वे ऑफ डिसिप्लीन तें पळोवपाक मेळटा आमी गोंयानूच पळयता तें आमी गोंया भायरूय कितें जाता तें पळोवंक जाय आनी त्यामुळे दोनूय विशय जे आसा ते चुकताय ना मुख्यमंत्री ते वचपाचे तेंच्यांनी तांकां बरोबर केलें विश्वजीत वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो कांय चूक ना त्याचो पंतप्रधान फाल्यां तो वचून जर खरगेक मेळिल्लो किंवा राहुल गांधी जाल्यार क्वेश्चन मार्क मागीर प्रश्न म्हाका विचारपाक जाता तो वचून मेळ्ळो ना न्ही तो स्पेशली वचून तांकां मेळ्ळो तांच्यांनी तांकां पोर्ट्रेट तेंचो जो कोणी तरी एक बरे हातीन केल्लो आसा म्हणजे म्हाका दिसता पेंटींग केल्ली आसा ती तांच्यांनी तांकां भेट दिली अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर एक खट्टर आसा तेंची तांच्यांनी भेट दिली कांय चूक ना इज व्हेरी गुड वचूं जाय बरेच जाण वयतात न्ही तेच्या पयलीं आनी कोण तरी मंत्री वतात मदीं म्हाका दिसता आनी कोण तरी वचून येले काय प्रॉब्लेम ना थोडे वयतात थोडे आमकांय मेळून येतात थंय आमी आसले ते परत गेल्यावर येतात मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा आणि ह्या वेगवेगळे जे आहे त्याचा हे नाही काल कोणीतरी सांगितलं की रोहन आहे रोहन होता इकडेच आणि मी म्हटलं की एखादं जर असं जर करायचं असेल तर मी गोव्यात आलोच स्वतः समजा खरोखरच जर मंत्रिमंडळामध्ये बदल व्हायचा असता तर तिकडे मला पण थांबवलं असं ना सुलेमान सिद्दकी क्रायम ब्रांचेचे जेलींतल्यान पळून वचपाचो प्रकार पुलीस खात्याच्यो त्रुटी दाखोवन दिता अशेंय तानावड्याचें म्हणणें पळयात एक म्हणजे ती जी पळून गेला ती चुकच होती कारण ती लॅब्स जे आहे ते पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स झालं कारण ते बरोबर नाही आता कसं असतं की सरकार झाल्यानंतर प्रत्येक गोष्टी सरकारवर येते पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कोणीतरी एक काँग्रेसी कोणीतरी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटका गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे पण मला वाटतं यांनीच पुढे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतोय ना त्याने पळून गेला ते चुकीचं आहे चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली आणि त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटनं शोधून काढायला ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही चिंबला क्रशराचेर काम करपी कामगाराचेर लोखणाचो कांय भाग तकलेर पडिल्ल्यान एका कामगाराक मरण आयलें मरण पाविल्ल्या कामगाराचें नांव परशुराम आसून तो 48 वर्सां पिरायेचो आसा क्रशराचो एक भाग ताच्या तकलेर पडून तो गंभीर जखमी जाल्लो मात उपचारा खातीर जीएमसीन व्हरतना ताका दुर्दैवी मरण आयलें आयज सकाळी चिंबल हांगासर एक इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार चिंबल हांगासर जी खडी क्रशर जी सायट आसा थंयसर एक लेबराक आत्ताक मरण आयलें कारण म्हटल्यार खडी क्रशराचो एक पार्ट जो आसा तो म्हणजे लेबर थंयसर काम करतालो आनी काम करतना त्या लेबराचेर तो खडी क्रशराचो एक पार्ट जो आसा तो लोखणाचो पार्ट तेचे तकलेर पडल्या उपरांत थंयसरलो जो म्हणजे तेंचो मेन जो मनीस आसलो ताणें ताका जीएमसीन व्हरपाक सुद्दां प्रयत्न केलो पूण जीएमसीत व्हरतनाच ताका मरण आयिल्ल्याचें सुद्दां आमकां कळटा जाल्यार आयज सकाळी ही चिंबल हांगासर म्हणजे खडी क्रशराची जी सायट आसा थंयसर ही घडणूक आसा ती घडलेली आसा हाची फुडली अपडेट तुमकां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली पळयत रावात गोमंतक टीव्ही जमीन अडप प्रकरणांतलो आरोपी सुलेमान खानान आमदार जोसुआचेर केल्ले आरोप आमदार जोसुआन न्हयकारले फरार आशिल्लो आरोपी सुलेमान खान कसल्याय तरेचे आरोप करतलो आनी ताचेर तुमी विश्वास दवरतले म्हण उपसभापती आनी आमदार जोसुआचो पत्रकारांक उलट प्रश्न सुलेमानान केल्ल्या आरोपांची पयली खोलायेन चवकशी करची अशें जोसुआचें म्हणणें ऑल द मिडिया 5 वर्सां हांव आमदार आसा तुमी विचारा पूण म्हाका खंय तरी हें दुखता कारण कोण एलिगेशन करतलो आनी तुमी एक्सेप्ट करतले आय एम क्वायट सरप्राइज्ड दॅट यू आर आस्किंग मी बेस्ड ऑन माय कॅरेक्टर फॉर द लास्ट 5 years यू ऑल शुड नो बेटर दॅन टू आस्क मी दिस आणि एक एफिडेविट पासून एक कसले कितें सर्क्युलेट खंय म्हजें नांव आसा एफिडेविटान तुमच्या फादराचें नांव म्हाज्या फादराचें नांव न्हू हांव आयज वेगळो मनीस न्हू तें खरें खोटें हें कितें कोण तुमी विचार करात ना तो कोण एब्सकॉन्डिंग आसा तुमी तेजे स्टेटमेंटान तुमी म्हाका विचारता यू सी हिज क्रेडिबिलिटी एंड हिज कॅलिबर एंड वॉट इज माय ट्रॅक रेकॉर्ड 1996 तुमी 2024 आय एम ऑफ अ सेकंड जनरेशन यू ऑल आर आस्किंग मी यू ऑल व्हेरीफाय यू ऑल आर द प्रेस यू ऑल हॅव टू व्हेरीफाय एंड देन आस्क मी आय एम रेडी टू आन्सर एनीथिंग
मानपणाच्या वादाक लागून निर्माण जाल्लो पर्ये सत्तरीच्या साखळेश्वर देवस्थानाचो वाद थांबपाचें नांव घेना. कांय कारणाक लागून निर्शेल्ल्या गांवकार समाजाच्या लोकांनी शेनवारा सांची परतून उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत धडक दिली. सत्तरीची उपजिल्लोधिकारी IAS पल्लवी मिश्रा हांणी साखळेश्वर देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या 12 समाजाच्या लोकांनी एकठांय घेवन करपाचो आदेश 18 डिसेंबराक दिल्लो. पूण आदेशाची कॉपी 20 तारखेर सांची मेळ्ळी. ताका लागून गांवकार समाजाचे लोक चाळवले. पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या 12 समाजाच्या लोकांनी एकठांय येवन करपाचो आदेश 18 डिसेंबराक उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. 18 आनी 19 अशे 2 दीस गांवकार समाजाचे लोक उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर हजर आशिल्ले. तरीकूय 18 तारखेर काडिल्ल्या आदेशाची कॉपी 20 तारखेर उत्सव जाले उपरांत सांची मेळिल्ल्यान गांवकार समाजाचे लोक चाळवल्यात. उत्सव जाल्या उपरांत आमकां आदेशाची कॉपी मेळटा हो कितें प्रकार काय म्हणून गांवकार समाजाच्या लोकांनी प्रश्न केला. सरकारी अधिकारी अशें सुशेगाद काम कशें करपाक शकतात अशें तांचें म्हणणें. तशेंच आपल्याक विचारिनासतना 144 कलम फाटीं घेवपाच्या आदेशाक आतां रितसर आव्हान दिवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. तेज्या उपरांत आमी परत 17 तारखेक हांगा आसले. 17 तारखेक आपयले, 18 तारखेक आपयले. 18 तारखेक आमचो लोक हांगासर फूल डे सांजचो 7 पर्यंत आसलो आनी 19 तारखेक आपयले. 19 तारखेकूय आमी येयले हांगासर 2 पर्यंत लवरे. 20 तारखेक परत साखळेश्वर देवस्थानाचो आमचो वाडदिवस आसलो त्या दिसा येयलो. ऑर्डर काडलेली मॅजिस्ट्रेटान 18 तारखेक. 18 तारखेक आमचे लोक हांगा आसले. 19 तारखेक आसले. 20 तारखे दीस जेन्ना तो साखळेश्वराचो सेलेब्रेशन जालें तेज्या उपरांत आमकां मॅडम ही ऑर्डर दिता. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स अशी ऑर्डर दिवपाक मेळटा जायत्या टायमार. कितें चल्लां गव्हर्मेंट ऑफिसरांचेर. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां जेन्ना आमी मदीं हियरींग आसलें तेन्ना तांकां आमी जो मुद्दो आसलो सांगलो. लास्ट इयर तेंच्यांनी जी फॅमिली आसा तेंच्यांनी रातच्या 3 देवाचो वाडदिवस साजरो केलो. खंयच्या तरी म्हाका तरी याद ना की 70 किंवा इतर आमच्या देशांत केन्ना सकाळच्या 3 साजरो केल्लो आसता. ह्या वर्सा आमी तांकां सांगलेलें की तशीच जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना मॅडमीक आमी कितें सांगलेलें की तुमी हेजेर स्ट्रीक रावचे की लास्ट इयर जाल्यार तशी ह्या वर्सा जावपाची शक्यता आसा. तेन्ना मॅडमीन आमकां एश्युरन्स दिल्लो की 100% जावचें ना पूण ते करपाकूच दिवचें ना. बट अनफॉर्च्युनेटली सकाळी 5:30 वाडदिवस जालो आनी तो एके फॅमिलीन केलो ते. आनी थंय पोलीस आमी तेजे आदले दिसा रातचे आमी पोलिसांक इन्फॉर्म केल्लेले तुमी पोलीस डिप्लॉय आसा काय थंय पोलीस आसा. पोलिसांनी सांगलें हय आमचे आसा सगळे. बट पोलिसांनी तांकां खबर ना कितें जालें तें म्हाका की पोलिसांनी सुद्दां तांकां सेलेब्रेट करपाक दिलें ते फंक्शन करपाक दिलें थंयसर. तेज्या उपरांत आमी हांगासर दुसरे दिसा जमले. मॅडमीक सांगलें की अशें जालें तेंच्यांनी ऑलरेडी सेलेब्रेट केलें. मॅडम आमकां सांगता की तेंच्यांनी ती पुजा केल्या म्हणून तुमी वचोन करा म्हणटा. कशें करपाचें आमी वचोन देवाचें ऑलरेडी थंय तेंच्यांनी अभिषेक करून सगळो आमी वचोन परत तो अभिषेक करपाचो म्हणजे परत सगळे देवा कडेन सजयले आहा ते काडपाचे. मॅडम आमकां सांगता की ते करा म्हणून. आमी कशें करपाचें म्हाका कळना. मागे आमी ताका सांगलें की तुमी जालें तें आसा. म्हाका सांगलें कितें ते तुमी केल्या तेंचे एक्शन घे. आमी ताका व्हिडिओ दाखयलो कोणी केला तो तेंची नांवां दिली. बट तेंचे FIR नोंद केली. बट ते आजून पर्यंत हांगासर पावलेले ना. तेंचे एक्शन आजून कांयच जावना. तेज्या उपरांत मॅडमीन दुसरे दिसा आयज मॅडमीन कितें केलें की तेंचे फॅमिलीक आपयले हांगा मिटींग घेतली. तेंचे मिटींग घेतली आनी तांकां हे दिलें ऑर्डर दिली करपाची. आतां ते सप्ताह करता. आमची गांवकार फॅमिली कन्सिडरच करूना भितर कितें करपाचें तें तेंच्यांनी. आनी तेज्या पयलीं तेंच्यांनी काल सेक्शन 144 लायिल्लो आसा थंय देवळा कडेन. देवूळ सील करपाचें म्हणून ऑर्डर केल्लेली आसा. ते तेंच्यांनी आजून सील करूना देवूळ. तेच्या उपरांत ती दुसरे नेक्स्ट डे ऑर्डर कॅन्सल करता. कित्याक चल्ला अशें. हे सगळे फेलियर आसा गव्हर्मेंटाचो. सिस्टम सारकी ना. सिस्टमीन कांयच ना. कशें कितें करपाचें आमच्या लोकांनी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भोपाळ सत्तरी राज्य वेळार वेगान येवपी खाजगी बशीन रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांच्या कळपाक धपको दिलो. ह्या अपघातान एका गायेच्या वासराक मरण आयलें जाल्यार 2 गायो जखमी जाल्यो. बस चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. उपरांत रोखडेच होंडा पुलिसांनी ताका अटक केलो.
भाजपाची सदस्यता मोहीम पुराय जाल्या. बूथ पावण्यावेल्यो वेंचणुको जाल्यात. फुडल्या 15 दिसांत सगळ्या 40 मंडळाचे अध्यक्ष वेंचून हाडपा खातीर आयची बसका आशिल्ली अशें भाजपाचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगले. मंडळ अध्यक्ष आनी समित्यांचे वेंचणुके खातीर वेंचणुकी अधिकारी नेमिल्ल्याचे आमोणकारान सांगले. आज जी मिटींग असलेली ही मिटींग आम्ही अटेंड केलेली आणि हेजे भितर आमचे जे पार्टीचे इलेक्शन्स आसात तेजे बाबतींत आमकां म्हायती दिल्ली आसा जी आज मेंबरशीप कंप्लीट जाल्ली आसा, एक्टीव मेंबर जाल्ले आसा. बूथ लेवल्स आतां इलेक्शन जाल्लेलें आसा. आतां मंडल लेवलाचेर इलेक्शन जावपाचें आसा. तेजे बाबतींत आमकां म्हायती दिताली. त्या प्रमाणे 25 डिसेंबराक गूड गव्हर्नन्स जो आमी सेलिब्रेट करूंक जो आमचो लेट प्रायम मिनिस्टर श्री वाजपेयीचो वाडदिवस आसा तेज्या निमतान तेजे लागून प्रोग्राम आसा. सो दिल्ली तुम्ही कोणाक लिडर्सांक बी मेळयले? ना, आमचो लिडर आमचो पार्टी अध्यक्ष लोकसभा MP आसा सदानंद शेट कानडे तेणेंच आमकां आपयलेले. तेजे बरोबर आमी पार्लमेंटान गेले आनी पर्यंतल्या साखळेश्वर देवस्थान वादाचेर उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या बसकेन तात्पुरतो उपाय काडला. फुडलो आदेश येसर भुमिका देवीचे देवूळ उक्ते करतले. तशेंच 21 आनी 22 तारखेर देवळांत जावपी धार्मीक विधी सगळ्या संबंदीत समाजांनी एकठांय येवन शांततायेन करच्यो असो आदेश उपजिल्लो अधिकाऱ्यान दिलो. तशेंच देवूळ बंदीचो आदेश रद्द केलो. पळयात पुराय बातमी. शुक्रारा पर्येच्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या वर्धापन दीस मनोवपाच्या कारणां वयल्यान वाद निर्माण जालो. ह्या देवस्थानाचो वर्धापन दीस सगळ्या 12 महाजनांनी मनोवचो असो आदेश सत्तरी उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. तरी लेगीत माजीक गटान फांतोडेर विधी केल्ल्यान गांवकार महाजन गटान खर हरकत घेतिल्ली. आदेश मोडिल्ल्यान तांचेर गुन्यांव दाखल करचो आनी तांकां अटक करची अशी मागणी गांवकार महाजन गटान केल्ली. उपरांत तणावाची स्थिती पळोवन सत्तरी उपजिल्लोधिकाऱ्यान 21 आनी 23 डिसेंबराक जावपी धार्मीक कार्यावळी बंद दवरच्यो म्हूण निर्देश दिल्ले. तशेंच 24 डिसेंबर मेरेन भूमिका देवस्थान बंद दवरपाचो आदेश लेगीत दिल्लो. देवळाच्या वादाक लागून एका गटान शुक्रारा राती आडायल्लो रस्तो शेनवार सकाळ मेरेन बंदूच दवरिल्ल्यान त्या मार्गावेली येरादारी होंडा मार्गान वळयली. उपरांत शेनवारा सकाळी ह्या विशयावेल्यान वाळपय उपजिल्लोधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मामलेदार आनी हेर वांगड्यांची बसका जाली. ह्या बसकेन देवळाच्या वादाचेर तात्पुरतो उपाय काडप जालो. तो म्हणजे देवूळ बंदीचो आदेश रद्द केलो. तशेंच सगळ्या संबंधितांनी एकठांय येवन उत्सव शांततायेन करचो असो आदेश उपजिल्लोधिकाऱ्यान दिलो. साखळेश्वर देवळाकडे काल आमचो प्रोग्राम आसलो, म्हणजे वर्धापन दिन आसलो. ते वर्धापन दिन सकाळी बरो जालो, व्यवस्थित पुजा बिजा सगळी जाली होती. पण तेजे एका समाजान तेजेर ऑब्जेक्शन दिल्लें. ताका लागून एक इव्हिनिंग एक 5:34 लागलो. ताका लागून आमी मातसो प्रोटेस्ट केल्लो. आयज आमकां कलेक्टरान बरें सहकार्य केलें, पुलिसीन बरें सहकार्य केलें, रिपोर्टरान बरें आमकां सहकार्य केलें आनी आमचे आयज प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्लो आसा. पळय ही आमचे ती ऑर्डर हाडली पळय ती विड्रॉ केली. कितें तुमकां ऑर्डर दिली, कितें मेन्शन केल्लें आहा भितर? by the authorized state in me under sanction 148 and 163 BSNS order number DC set Dev Pari 224 1851 dated 20/12/2024 is modified to state that peaceful assembly of more than 5 persons shall be allowed for the purpose of religious celebration on 21st 12/2024 and 22nd 12/24. Further, the temple shall remain open until further order. All communities in the jurisdiction are directly to maintain peace and conduct all religious ceremonies in the law manner. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मडगांव SGPDA मार्केटान गोमांस विक्रेवेल्यान मारहाण केल्ल्या प्रकरणात फातोडा पुलिशेन अल्फाज बेपारी आनी यन्नूस बेपारी ह्या दोगांक अटक केली. कर्नाटका सावन हाडपी गोमांस गाडयेची विचारपूस केल्ल्यान गोमांस विकप्यांनी गोप्रेमीचेर हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणात फातोड्या पुलीस स्टेशनान गोप्रेमींनी बीफ ट्रेडर्साच्या विरोधात कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली. आज SGPDA मार्केटाक जो सकाळी फुडें वाद जालो तेजे नंतर ते झगडी जाली. ह्या प्रकरणाक लागून फातोर्डा पुलिसांनी 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसात. अफजल बेपारी आनी युनूस बेपारी हांकां 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसात. तांचेर गुन्हो घाल्ला म्हणजे
एक आचार्य हिरण्य आचार्य हाका आनी ताच्या कांय मित्रांक असॉल्ट केल्लो आनी ताका लागून तांचे ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट आशिल्ले आनी ताका लागून हांगा दोगांयक अरेस्ट केल्ले. फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक ही झगडी जाली उपरांत फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक 2 वेगवेगळी कंप्लेन आयल्यो. पयली दिल्ली ती जे अफजल बेपारी आनीक ताजी भावानी ही ताणी कंप्लेन दिल्ली ती हिरण्य आचार्य आनीक ताजे साथीदार साईश मालवणकर आनीक किरण अशी हांचेर ही कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ती कंप्लेन पुलिसांनी रजिस्टर करून घेतली आसा पूण तांकां अजून अरेस्ट केलें ना. पूण हे प्रकरणा भितर सद्या पर्यंत दोन जाणांक अरेस्ट केल्ले आसात आनी टोटल 3 जाण हे सद्याक 2 जाण अननोन आसात आनी आयडेंटिफाय जालो आसा पूण तो सद्याक ताका अरेस्ट केलो ना. टोटल 3 जाणांक अरेस्ट केलो आसा पूण टोटल 8 जाणांचेर सुमार गुन्हा नोंद केला आसा. म्हणटकीर तेंच्याचेर मडगांवच्या गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर फुडल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पांत चडांत चड निधीची तजवीज करची अशी मागणी करून ह्या संबंधातले निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां सादर केला. नेमके ह्या निवेदनांत मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय अर्थमंत्र्या कडेन कितें मागणी केल्या आनी कितल्यो निधी मागला पळोवया. गोंय राज्याच्या उदरगती खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पांत चडांत चड निधीची तजवीज करची अशी मागणी करून ह्या संबंधातले निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांकां केला. जीएसटी तशेंच राज्यांच्या अर्थसंकल्प पूर्व मागण्या संबंधात केंद्रीय मंत्री सीतारामन हांणी शुक्रारा राजस्थानातल्या जैसलमेरात बसका आयोजीत केल्ली. हे बसकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाजिरी लायिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्यो मागण्यो अश्यो: खाजन शेतीच्या पुनर्वसना खातीर 500 कोटी, आयटी मळार काम करप्यां खातीर गोंयांतल्यान बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद ह्या मार्गांचेर वंदे भारत, पश्चिम घाटांच्या संवर्धना खातीर 1000 कोटी, कोकण रेल्वे खाला जाळे विणपा खातीर 6500 कोटी, तशेंच उदक पुरवणेच्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलपा खातीर 1000 कोटींची तरतुदीची मागणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक